Hey guys, hope everybody is safe and sound. सगळो लोक बरो आसा म्हणून मागता देयाथाय आणि खुशाल असल्या पुरो. आयचो व्हिडिओ जो आसा तो टोटल डिफरंट. टुडेज टॉपिक ओली इज डिफरंट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन. Welcome back. Well, today's topic is about life. Yeah, life. In a sense, I speak to a lot of people on phone and we chat, and including myself, I feel a bit frustrated at times. At times, I feel like what's going on, what's happening in my life, and how to stay positive. Well, I would say focus is very important. Focused on what is good, and things shall happen to you, right? So I would say if you're going to think negative, kind of you're absorbing negative energy, kind of a thing. I would say like give an example, like you're going to say, oh my life is miserable. Oh, this is happening, that is happening. Baba, what to do? कितें करपाचें? And पळय, इतलें सांगूंक सोदता की जितलें तूं वायट चिंता तितलें वायट जातलें, बिकॉज यू आर एट्रॅक्टींग दॅट नेगेटीव एनर्जी. तूं नेगेटीव जें चिंता तितलें जातलें. कित्याक तूं तें म्हणटा न्हू, लायक आनी आमी कितें म्हणटा, आरे म्हाका कितें जालें, म्हाकाच जाता. तूं पयलें स्ट्रेस कोत्ता की तुका जाता, देन यू आर गोइंग टू फंक्शन दॅट वे. तूं तो फंक्शन जातलो. सो म्हाजें सांगप इतलें सिंपल आसा की हाऊ डू वी स्टे फोकस. वेल पळय, आमचें मन जें आहा न्हू, देज अ सेयींग, आनी देज अ सेयींग वीच सेज, एक म्हणणी आहा, तोंडां येयना पूण बेकार बसप म्हणल्यार देंवसराचें हें तें अही म्हणून म्हणणी आहा ती. एम्प्टी मायंड इज डेवल्स वर्कशॉप. आय थिंक सो आय गॉट इट रायट. ओ यू कॅन पुट युअर कमेंट्स डावन. जेन्ना मनीस बेकार आसता न्हू तितली तेन्ना ताण्ण्यो येता. ओके, आनी कांयचें काय कितें कितें जाता लायफान. सो आय वूड से बरें चिंताय एज इन द सेन्स लायक नो, पळय आतांच्या टायमार कोवीड येयला, जायतें आमच्या लायफान जालां. आनी तुमी म्हणत घोडी हांव हॅपी आहा. ना बाय, कोणूय पळयता व्हिडियो जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां, लायफान कोण हॅपी आनी सॅड म्हणून ना. तागडी आसता पळय, लायक मेजरींग आसता, तें लेवल जावपा जाय. तें वयर सकला गेल्यार एक फावटी अशें जाता, म्हाजें लायफ अशें जाता. बट द थिंग इज, आमकां दिसता तो मनीस हॅपी आहा, भरपूर हॅपी आहा, पूण तो सांगना. एक फावटी थोडे मनीस जे आसता ते सांगना आपणाचें फिलींग. बट जेन्ना तूं तुज्या इश्टाक ओ कोण तुका बरो आहा शेअर करपाक तूं तेका सांगता, तेन्ना तुज्या जिवाक बरें दिसता. सो आनी आय वूड से फाटीं लायफान तुजें कितें जालां तें जावन गेलें. Concentrate on now. I would say basically what I mean to say is focus on आतां. लायक तुका कितें करून दिसता, लायक घोडये तुका सिंगींग लायक. आनी एक सांगता मोगाल बाबयणा न्हू, आनी स्पेशली आमच्या गोंयकारांक म्युजीक आमकां देवान दिलां. जावं ती कोंकणी कांतरां, जावं ती इंग्लीश कांतरां, कितें लायक जाता घाला. आनी म्युजीक गॉट द पावर टू हील. म्युजिकाक इतलो हें आहा न्हू, शक्ती आहा की आमकां जी दुयेंसां आहा, वायट आहा, पीड आहा, सगळी हील जाता. आनी आमचे खूब म्युजिशियन फेसबुकार येता, तुमकां कांतरां म्हणटा, आनी तेंकांय मातशें एनकरेज करा आनी ट्राय टू लिसन टू म्युजीक. आनी कोणूय तर शिकोंक सोदता म्युजीक, पळय आदीं कांयच नाहलेलें आमचे कडेन. लॉट ऑफ थिंग्स आर कम नाव, टेक्नॉलॉजी आसा, आनी चिंता तुमी, इट इज सो इजी टू कनेक्ट विथ पीपल. आनी उलया, आपणाचे प्रॉब्लम शेअर करा. फ्रस्ट्रेटेड जालें काय कितें, फ्रस्ट्रेटेड जाता, हांवूय जाता जायते फावटी. पूण कितें आसता लायफान, आमी तर पॉझिटीव चिंतना जाल्यार आमी केन्ना फुडें पावपाना. सो मागता स्टे पॉझिटीव गायज, एंड दीस इज वॉट आय कॅन से. एंड लेट्स मीट अप सून. तुमकां तर कितें दिसता, तुमकां लायक जालो व्हिडिओ जाल्यार म्हाका सांगा, बरें जातलें फुडाराक. आनी विश यू ऑल पॉझिटीव वायब्स टू एवरीबॉडी.
Stay safe and I'll see you soon.